प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 6वी चीट 44 to 51 पर्यंत. आनी आतां आमी देवाचें उतर पयलें आयकुया. बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतेल्यांक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत कोत्तलो. ती सगळीं देवान शिकयल्लीं मनशां जातली अशें प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी बरयल्लें आसा. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवाथावन आयला ताणें मात बापाक देखला. खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगता, जी कोण भावाक ठेवतात तांकां सासटीक जिवीत मेळटा. जिविताचो उंडो तो हांव. तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांक मान्ना केलो आनी ती मरून गेली, पूण स्वर्गार थावन देंवता तो उंडो हो कसले तरेचो की तो खातीर ती मरची ना. स्वर्गार थावन देंवलोलो तो जिवो उंडो हांव. हो उंडो खातात ती सासणाक जिवीत आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस. प्रितीच्या भाव भयणींनो, ह्या 6वी चिटीन जी जिवां बरयता तातूंत हो जो लोक, ज्या लोकांनी जेजूक 5 उण्यांनी आनी 2 मासल्यांनी आख्ख्या लोकांक जेवण दिलें, तो लोक जेजू कडेन येता. कित्याक तो लोक समजता की जेजू आतां मिलाग्री करतलो, तांकां जेवण दितलो, तांची खाणां सगळीं करतलो आनी तांकां सगळें धादोसपण दितलो. पूण आयज जेजू तांकां कितें सांगता? जेजू तांकां सांगता आनी आमी जी आयकतात आमकां तें सांगता. तो म्हणटा, स्वर्गांत थावन देंवलोलो तो जिवो उंडो हांव. जो हो उंडो खातात ती सासणाक जिवीत आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस. भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू म्हणटा संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस, म्हणजे जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा जेन्ना आमी म्हणजे आमच्या जानवराचें मांस खाता, म्हणजे दुकराचें मांस खाता, चिकन खाता, नुस्तें खाता, असले भाशेन आमी जेजूचें मांस खातले हांव? हाचो अर्थ असोच कितें? जेजू म्हणटा ताका कातरून आमी खावंक जाय? भाव भयणींनो, इतले पाटी आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळोंक ना म्हणून देखून आमी कितें करता? ही सजमणी मेळनासतना आमी समजता की हें जें जिवीत आमकां मेळटलें, सासणीक जिवीत मेळटलें, अशेंच मेळटलें आमकां. पूण भाव भयणींनो, आयज जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा हांव दितलो तो उंडो म्हजें मांस. आनी भाव भयणींनो, तें मांस कशें जाता? आयकात बरे भाशेन. आंकवर मोरये कडेन आंज बोडवे गाब्रियल येयलो आनी आंज बोडवे गाब्रियलान सांगलें, कित्याक देवा कडसून तो येयल्लो, तिका सांगलें, तूं जातली एका सुर्गींच्या भुरग्याची माय, देवाची माय जातली. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना आंकवर मोरये हें उतर आयकता, ती म्हणटा हांव म्हजो संबंद आजुनूय दादल्या कडेन ना. वय हांव काजार जावपाक जुजेशी, पूण आजून म्हजो संबंद जावंक ना आनी हांव आतां गोरबेज कशी जातली? आनी तेन्ना आंज बोडवो गाब्रियल तिका सांगता. तो म्हणटा पवित्र आत्मा तुजे वयर येतलो आनी ही देवाची पदवी तुजेर येतकूच तेन्नाच तुका तुज्या कुसव्यान हें बाळकू म्हणटा ते भाशेन तो तुज्या कुसव्यान जल्मतलो. आनी भाव भयणींनो, आंकवार मोरी हें देवाचें उतर आयकता, ती देवाचें उतर भावार्थ दवरता, तें उतर तिच्या कुसव्यान मांस जाता आनी आतां जेजू ह्या संवसारान येता.
मास तें उतर मास जावपाक खंय जाता जेन्ना तिणें त्या उतराचेर भावार्थ दवरलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां एक शिकवण दिता. आंकवार मोरयेन तें उतर भावार्थान आयकलें. बिश्टें जें उतर उलयता कोण उलयता तें बिश्टें आयकोंक ना, एका कानान आयकोंक ना, दुसऱ्या कानान आयकोंक ना, म्हणजे फकत धर्म करूंक ना. कितले फाटी आमी धर्म करता, आमी वेता इगोर्जेक, आमी देवाचें उतर आयकता, पूण एका कानान आयकता म्हणटा बरो शर्माव जालो, कितें बरें आमी कितें आयकलें, पूण तें खरेंच आमच्या काळजान रिगून दवरलें. तेंचें उतर आयकलें आंकवार मोरये भाशेन आमी तें उतर आमच्या कुसव्यान मास जालें. आनी तें उतर जें आमकां त्रास कोत्तालो तें उतरा वरवीं आमकां तें जैतिवंत जिवन मेळलें. भाव भयणीनो, आयज तेंच म्हणटा जेजू. तो म्हणटा स्वर्गार्थान देंवलेलो हो जिवो उंडो हांव, ताचें उतर. मा भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचें उतर आयकता, जेन्ना त्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, त्या उतराची आमकां सजमणी मेळटा, तें उतर आमी सजमून आमी त्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा, आनी तें दिसपट्ट्या जिवितान पाळून तें आतां उतर आमच्या जिवितान मास जाता, आमच्या कुसव्यान मास जाता. तेन्नाच की आमकां खरेंच हें सगलें देवाचें आमकां ह्या जिवितान फावो जाता. भाव भयणीनो, कितलीं जाणां आमी ह्या वेळार हें वायरस चलता म्हणून, ताका म्हणटात इंग्लिशीन पॅन्डेमीक, इतली वायरस चलता म्हणून इतलो लोक मोडटा. आतां मोडटा म्हणून आतां गव्हर्मेंट आयला आनी म्हणल्यार सगल्यांक घरा बस म्हणल्या. आनी कितें घडटा, सगल्यांक आमकां भिरांत आयल्या. आमी आमच्या घरान बसल्या हुंदरां भाशेन, कित्याक आमकां ती भिरांत येयल्या कित्याक भायर चलता म्हणून. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा, तो म्हणटा हांव तुमचे भितर आसां, हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना, केन्नाच एकसुरो सोडचो ना, हांव तुमच्या भितर आहा, तुमचे भितर जियेता. पूण आमी भावार्थ दवरता गाय. भाव भयणीनो, जें घडटा भायर ताजेर आमी भावार्थ दवरता, पूण जेन्ना तें उतर आमच्या भितर आसा, तें उतर मास जाता, आमकां कसलीच भिरांत ना, आमी सदांच भावार्थांत आसा. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी हें घडलें तें घडलें, हें बंद जालें तें बंद जालें, रेस्टॉरंट बंद जालीं, भायर वचनाकात, ह्या राती घरा बसात, दिसपट्ट्या जिवितान बसात आनी फकत टीव्ही पळयात. हीच खबरो आमच्यो चलतात ह्या दिसांनी. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच ह्या उतराचेर आमी नियाल करता, ह्यो टीव्ही बंद करता, हे न्यूज पेपर बंद करता, ह्यो खबरो ज्यो घडटात भायर ह्यो आयकत आमचे भितर आमी सगळी भिरांतकाय हाडटा, आनी आमचो भावार्थ पयस गेला. आमी कसलाच जेजूच्या उतरा वरवीं आमी कसलोच नियाल करना. देखून आयज भाव भयणीनो, एक निश्चय करया, ही टीव्ही पळोवपाचें काम बंद करुया, हे पेपर वाचपाचें काम बंद करुया. हें सगळें जें भायरची ज्यो खबरो वायट खबरो येतात आमच्या कानान घरान बसून, त्यो सगळें पयस करुया. आतां आमचे कडेन वॉट्सॅप आसा, आमचे कडेन मोबायल आसा. तुका जायना जाल्यार घरान बसून तुका मेसेज येता, हें चलता म्हणून तें चलता म्हणून. जो लोक तुका मेसेज धाडटा, असल्यो खबरो धाडटात, तांकां पयस ते मेसेजी ब्लॉक करुया. आनी खरेंच आमच्या देवाच्या उतरान, जेजूच्या उतरान, त्या भावार्थान आमी वाडुया. आनी ही भिरांत जी आयल्या आमच्या भितर, ही पयस करून आमी भावार्थान जिवया, आमी हें जैतिवंत जिवन जियेता. भाव भयणीनो, आमी फकत मागणें करीत जाल्यार जेजू ह्यो वायरस पयस कर, जेजू हो पॅन्डेमीक काबार कर, जेजू हें कर तें कर, ताणें सगळें सोंपारलें. पूण जेन्ना आमी त्या उतराचेर आमी नियाल करता आनी तें उतर आमच्या भितर मास जाता आनी खरेंच त्या उतरा परमें आमी जियेता, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. ही भिरांत वेता, भावार्थ येता, आनी भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आयज तुमकां जेन्ना तुमी ह्या उतराचेर तुमी आयकतात, पोत्तून हें उतर वाचात, जुवांची 6वी चीट, आनी पवित्र आत्म्यांक आमी मागणें करुया आनी पवित्र आत्म्यांक सांगुया, ही उतराची म्हाका आनीक सजमणी दी, आनी खरेंच म्हजो भावार्थ वाडोवंक दी. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां जेजूशी हाडटा, पवित्र आत्मा आमकां जेजूचो संबंद जो आसा तो घट करता. आमचो जो मोग जो देवाचो आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी जाता. आनी देखून ह्या पवित्र आत्म्यांक आमी मागणें करुया आनी विचारुया, पवित्र आत्म्या, ही म्हाका उतराची सजमणी दी, हें उतर म्हज्या कुसव्यान मास कर, कित्याक म्हाका सजमणी जावन तें मास जाल्या उपरांत म्हाका हें बरें जिवीत, देवाचें जिवीत हांव फावो जावपाक हें म्हाका घडोवन हाड. तुमकां आयज जेन्ना हें उतर आमी आयकता,
हांव आवडटा की तुमी सगळीं हें उतर आयकतल्यात आनी खरेंच ही जी भिरांत आयल्या ही पयस करूंक आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिली गायज एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक जेजूचो, सर्गीच्या बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस हांव तुमकां सगल्यांक आवडटा.